ये रे पावसा तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा म्हणजे किती रे पाऊस आला मोठा कॉमन थिंग ओके किती 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 केला मग किती 7 days हे 7 दीस कित्याक 8 दीस कित्याक न्हू 9 दीस कित्याक न्हू आम्ही 7 दीस नाही आम्ही 2 दीस दवरूं येताले किंवा 12 दीस दवरूं येताले ते विचारपी तूं पळोवन आणि हा किडनॅप केला तुका हांवें हांवें आयकलां तुमी कोणाक तरी फिल्मान किडनॅप केला म्हणून हांव कितें करूं तूं आयकलां जाल्यार थोड्या दिसांनी तूं पळयतलोय बीन ते आमी कोणाक किडनॅप केल्ले ते ना पूण तुमी खऱ्यांनीच किडनॅप केला कोणाक अरे तूं हात सोड रे तुका मागीर सांगता कोणाक कितें केल्लें ते घे सोडटा कितें करतले घे सोडटा सोड मरे दिता कोणाक हालींच तुमकां पेपरार पळयल्लो तुमी तेच खुबश्या चॅनलाचेरूय तुमी दिश्टी पडटाले डेव्हिड म्हजें नांव हांव दुसऱ्याक किडनॅप करता आनी तुवें आमकां किडनॅप केला तूं विचारता म्हणून ताचे लागीं 7 days कित्याक म्हणून म्हाका सांग सुमाराक कितले दीस आसता 7 दीस 7 दीस वर्साक कितले दीस 365 रॉंग 7 दीस वर्साक कित्याक काय म्हणून विचार कित्याक काय म्हणून विचार कित्याक सर सुमाराचे दीस कित खंयचे सोमार मंगळार बुधवार बृहस्पतार शुक्र सोनवार आयतार कितले दीस जाले 7 दीस तेच दीस रिपीट केले न्यू 7 days सर 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 हांव खरो डॉन न्ही हांवें जस्ट तुमकां किडनॅप केलें सगळें इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर प्लीज म्हाका ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुमी दियात सर पांया पडटा सर तुमच्या पांया पड सारको पड सर पांया पडटा म्हाका गब्बर सिंगाचो बापूय दिसलो पयलो ना ना सर गब्बर सिंग हांव प्रुडंटान काम करता सर आनी तुमचो इंटरव्यू घेवपा खातीर तुमकां किडनॅप केला तेजी सर्वीस वयतली ना जाल्यार प्लीज प्लीज एकूच इंटरव्यू दिया सर सोड तरी सांग सोड तरी हय तर तुका पयलीं सोडटा तूं कितें करता तें आतां पळोवया मगो ओके तुवें म्हाका सोडपाची गरज घे स्वताक सोडटा प्रोडक्शन टीम मदले फालतू कोणी हाडले रे ही हे सगळ्यांक हे अशें मानतात तूं आमकां किडनॅप करता बजेट कमी आसा कितें रे हॅलो नमस्कार आदाब शास्त्रीय कारण येवकार तुमकां सगळ्यांक फॉर द स्पेशल एपिसोड ऑफ 7 days 7 दीस हो एक खास कार्यावळ ही एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार हांव घेवन येता बिकॉज आमच्या ह्या गोंयांत आतां सिनेसृश्टी म्हळ्यार चित्रपट सृश्टी खूब वेगान फुडें वता खूब फास्ट फुडें वता आनी जायती नवीन चित्रपट येता खूब दर्जेदार चित्रपट येता एक काळ आशिल्लो मराठी फिल्म इंडस्ट्रीन की खूब बरी बरी फिल्मां येवपाक लागलेली आफ्टर श्वास खूब बरी फिल्मां येवपाक लागली एंड नाव आमची गोंयची म्हळ्यार कोंकणी चित्रपट सृश्टी जी आसा ती एक वेगळ्या पावल्यार पावलेली आसा आनी ह्याच्या खूब फुडें आमकां वचपाचें आसा इवन ऑस्कर खबर ना आमकां खूब बरी बरी अवॉर्डां मेळपाची आसा बट सद्या आमी एका चित्रपटा बद्दल उलयतात ते म्हळ्यार 7 days येस 7 days 7 हो नंबर आमी जायते फावटी यूज करता खुबशे जाणांचो हो लकी नंबर आसा आनी 7 हे ह्या फिल्मान कित्या खातीर यूज केल्ले आसा आमी जाणून घेवया आमचे बरोबर ह्या फिल्माचे कलाकार आसा सद्याक एंड तांची वळख करून दितात जेंकां हांव किडनॅप करून घेवन येता कारण तेंचे कडेन वेळ ना प्रमोशन्स आनी सगळे जाण तेंचे फाटल्यान लागला फोटोग्राफ सगळे खातीर बट वेळांतलो वेळ काडून तांचो हांगासर हांवें स्वता तांचो वेळ काडून हांगासर हाडला तांकां किडनॅप करून सगळ्यान पयलीं वळख करून घेवया आमच्या कलाकारांची येस कॅबिन डिमेलो सेकंड आमच्या बरोबर आसा जे आमचे गोंयचे एव्हरग्रीन अशे एक्टर प्रिन्स सर आमच्या बरोबर आसा सर नमस्कार एंड द हॉट अँड ब्युटिफूल वन अँड ओनली सोनम मोरजकर आमच्या बरोबर आसा सोनम येस एंड आमच्या गोंयचे एक अशे कलाकार जांचें नांव प्रत्येक जो भुरगो एक कलाकार जावपाक सोदता एक फुडें एक्टिंगेन फुडें वचपाक सोदता ताच्या वॉटांचेर आसता ते म्हळ्यार राजदीप नायक आमच्या बरोबर आसा सो सगळ्यान पयलीं प्रिन्स सर तुमचे कडल्यान सुरू करूंक सोदता म्हाका सांगा 7 days आतां एक डेफिनेशन तुमचे कडल्यान आयकलें बट ह्या फिल्मान 7 days अशें कित्याक आसा एक्चुली हांव तुका सांगूंक सोदिना अशें कित्याक पूण 7 दिसांची काणी ओके ताका लागून 7 days हें नांव 7 दिसाची आतां ह्या 7 दिसां लोकांक आतां वेळ ना खरो म्हटल्यार टायम इज मनी म्हणटात सो आमी म्हटलें की एक 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे अशें फिल्म कित्याक करया 7 दिसांचेच करया वाव ओके 7 days डेफिनेटली स्टार्टिंग विथ केविन तुजो रोल कितें आसा ह्या फिल्मान आनी कितें प्ले करता
एक फर्स्ट ऑफ ऑल आवडूत नाही एक जॉयविन फेर्नांदीस एक बरो सब्जेक्ट काडला आणि माझ्या आय मीन हॅट्रिक माझे त्याच्या वांगडा फिल्मान काम करपाचे ब्रेकअप MMS मागीर आता 7 days आणि सदांच म्हाका डिफरंट रोल्स बरयले ताणें आणि ह्या फावटी म्हाका डिफरंट रोल ताणें दिला सो ह्या पिक्चरान म्हाजो कॅरेक्टर तुम्ही पिक्चरान पळयात कितें आसा तें डिफरंट कॅरेक्टर आणि आमचे चारांचे रोल आसा ह्या पिक्चरान आणि येस जशें तुमी जाणा किडनॅप करता हाचेर स्टोरी आसा आणि जो ट्रेलर न्यू येयला पळय तो 7 days ओके प्रिन्स राजो एक डायलॉग आसा त्या ट्रेलरान 7 दीस तेजेर आतां तो ओपन जालो तो ट्रेलर आणि सर तुका याद जालो तो ट्रेलर तो डायलॉग देवान संवसार 100 दिसांनी घडलो आनी 7व्या दिसा विसव घेतलो पूण आतां 7 सेकंडांनी हो संवसार बदलतो दॅट्स इट आणि हाचेर स्पेशल इफेक्ट्स आणि तुका तुमी कार ब्लास्ट जाता ते पळयतले डिफरंट फर्स्ट टायम कोंकणीन तुमकां पळोवंक मेळटलें सगळें सो समथींग न्यू इन कोंकणी एंटरटेनिंग मुवी प्लस फॅमिली मुवी आणि जेंका फायट आवडटा Absolutely. जेंका कॉमेडी आसा ह्या फिल्मान सर कॉमेडी आसा येस कॉमेडी आसा आनी भरपूर कॉमेडियनूय आसा आनी हे फिल्म गोंयकाराच्या काळजाक हात घालपी फिल्म ओके म्हणजे हातून कितें घडटा पळय इट इज रिलेटेड टू एवरी गोवन म्हणजे असो फिल्म पळयतना असो म्हणटलो अरे बाबा हय हें आमच्या गोंयान घडटा हें म्हज्या लायफान घडटा हें आमचें सगळें घडटा क्या बात आहे राजदीप आमी तुमकां स्टेजीर किंवा फिल्मांनी पळयतना खुबशे कॉमेडी रोलान पळयता जशें आत्तां कॅविनान म्हळें की किडनॅप हो सब्जेक्ट आसा तातूंत सो किडनॅप इज मोर ऑफ सिरियस कायंड ऑफ थिंग सो त्या वेळार तुजो रोल ह्या फिल्मान कितें आसा आनी कसो सगळ्यांत पयलीं म्हजो रोल कितें आसा तो हांव डिक्लेअर करिना तो थिएटरांनी येवन पळोवचो दुसरी गजाल आमी खूब फावटी पुलिसांचेर खूब फावटी टिका करता पूण पुलिसांचें लायफ कितें आसा तें जर पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार 7 days प्रत्येकान येवन पळोवचो तिसरी गजाल हांव स्टेजीचेर ऑन स्टेज हांव कॉमेडी करता म्हणून आयज पर्यंत हांवें जी फिल्मां केल्या तातूंत चड कॉमेडी करना हांव सिरियस रोलानूच आसा पूण हांगासर कॉमेडी करपा खातीर आमचे स्पेशल आर्टिस्ट आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांतलें पयलें फिल्म आसतलें जातूंत जवळ जवळ 50 आर्टिस्ट आसा जे तियात्र स्टेज गाजयल्ले आसा ड्रामा स्टेज गाजयल्ले आसा फिल्मां गाजयल्ली आसा हेजे व्हडलें म्हणजे हिंदीन शोले दिला आमचो जॉयबीन तुमकां 7 days 7 days. सगळ्या आर्टिस्टांक घेवन सो प्रत्येक गोंयकारान तें फिल्म पळोवचें कारण प्रत्येकाचो आवड म्हणजे तातूंत फायट आसा तातूंत रोमॅन्स आसा तातूंत कॉमेडी आसा आनी तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचो आमी आयज तियात्रां कित्याक पळयता जें कितें घडटा पळय तें आमी उलोवपाक सोदिना म्हणून म्हाका स्टेजीर पळोवपाक मेळटा तें तियात्र दाखयता अशाच पद्दतीचो एक जबरदस्त मॅसेज दिवपी 7 days क्या बात आहे 7 days जशें म्हळें की पूण जॉयविनाचे हांवें आयकलां किंवा पळयलें की जॉयविनाक रोमॅन्टीक मुवीज करपाक चड आवडटाली रोमॅन्टीक तो आपल्या मजे खातीर करता आसत पूण प्रत्येक खूब फावटी कशें आसता एक कला खंयच्या आर्टिस्टाक गोंयांत कितें घडटा पळय ताजेर आवाज काडपाचो आसता आवाज काडपाची पद्दत वेगळी आसता पूण ते बरयता कोण कितें करता जॉयविन फिल्मां काडून लोकांक जागृत करपाचो प्रयत्न करता आनी 7 days तो जाला क्या बात आतां तुवें म्हटलां की जॉयविनाक लव फिल्म्स अशी करपाचे पण हातूनय रोमॅन्टीक सीन आसात ओके आनी ते रोमॅन्टीक सीन कोण करता पळोवन राव रोमॅन्टीक सीन म्हळ्यार काय हांगासर एकटेच चली आनी एकटेच फिल्मांतले एक्ट्रेस येस डेफिनेटली सोनम तुका विचारपाक बिकॉज आतां जशें सर राजदीप भाई विचारले की एक सिरियस कायंड ऑफ इशू आसा हांगासर जो किडनॅपिंग आसा त्या एका साच्यान एक चली कशें कितें बसलें आनी तुजें कनेक्शन कशें कितें आयलें विदीन दीस कॅरेक्टर हांव फिल्मांतले उलयता कितें आसता जशें राजदीपान म्हटलें पळय जॉयविन त्या मुवमेंटाक जो सब्जेक्ट चल्लेलो आसता ताजेर मुवी करता ही लव्स मेकिंग रोमॅन्टीक मुवीज ही लव्स मेकिंग फनी मुवीज ऑल्सो पण त्या मुवमेंटाक जो एक टॉपीक चल्लेलो आसता आनी तातूंत चलोच न्ही तर चली सुद्दां इनवॉल्व आसता एज इन देर इज सो मेनी एस्पेक्ट्स अरावंड अस इन डेली लायफ दॅट वी गो थ्रू हातूंत तूं डोमेस्टीक वायलन्स म्हण तूं सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हण इन अ डेली लायफ ऑफ अ वुमन ते ऑफिसाक वता नाजाल्यार घरान ताका असले घडटा जे आमी पळयतात वी हियर इन स्कूल वी हियर इन कॉलेज वी हियर इन अ वर्क प्लेस की यू नो दीस इज वॉट वी आर गोईंग थ्रू बट दॅट इट गोज लायक अ स्टोरी सकाळची एकता आनी सांज मेरेन ती आमी विसरून वता पूण दीस टॉपीक इज सच वेर इट इज अ व्हेरी सिंपल मुवी द बेस्ट थिंग अबाउट 7 days इज इट इज अ व्हेरी सिंपल मुवी विथ अ बेजीक एंड अ ट्रू कॉन्सेप्ट हे आमी बसून घडयल्ल्यो गजाली न्ही हे ज्यो गजाली घडलेल्यो आसा त्यो तुमच्या मुखार जॉयविनान हाडल्या
आणि हे पिक्चर पळयना फुडें देर वील बी नो सच सीन अनलेस अंटील इट इज गाडयो हांगाच्यान थंय उडटा तसले सीन काडले जाल्यार हे मुवी अशें आसा की तुमकां कन्विन्स करतले की येस आय हॅव हर्ड दिस आय वॉज अ पार्ट ऑफ सच कायंड ऑफ अ कन्वर्सेशन. आणि बेस्ट थिंग एक आमच्या ह्या फिल्मांत आसा की आमी बॉलिवूडांतलो आर्टिस्ट हांगा हाडलो आमचो अनंत जोग. येस तो हातून मेन रोल आसा ताजो भरपूर रोल आसा पूण तोय एक कलाकार आमकां कोंकणींतल्यान फिल्मान एक्टींग करप आमकां एक भाग म्हणपाचें. आनीक एज अ कलाकार तो स्क्रिनीचेर सदांच विलन आनी ताका पळयतना दिसता अरे हो माव मोठो आसतलो बरोबर बरो आसचो ना कटकटी आसतलो पूण ही सो डावन टू अर्थ आनी सारको हॅपी गो लकी. आमी शुटींग पासून केला जस्ट वन म्हणजे तू इमॅजिन कर सोनम सुद्धा ताका 2 मिनटाक भिले फोन. कारण आमी ताका सिंगमाक पळयलो पळय सिंगमान डोंट माइंड तशाच पद्दतीन एक सिग्नेचर डायलॉग ताणें तयार करून दवरला ह्या फिल्माक. सो ह्या फिल्मान आमी जशें पॅकेज म्हणटा म्युजीक सॉंग्स ताजे बद्दल म्हाका थोडें कितें सांगा. येस म्युजीक आसा सॉंग्स आसा कॉमेडी तर आसा आनी हातूंत बेस्ट म्हणजे आमी ह्या फिल्म न्हू हारी हारी करूंक ना म्हणजे 2-3 दिसांनी अशें करूंक ना म्हणजे आमी भरपूर टायम घेतला ह्या फिल्माक करपाक. एक फावटी कितें जाता फिल्म करतना सिट्युएशन चेंज जाल्लें आसता जी स्टोरी बरयल्या त्या इन्सिडंट्स वाडलेले इन्सिडंट्स वाडले सो आमकां दिसलें तो कोलॅबरेट करचो भितर. सो हाका लागून ह्या फिल्माकूय मातसो वेळ गेलो पूण वेळ गेलो खरो पूण ह्या फिल्म एक बरें जालां. आउटपूट इट बरें वॉज वर्थ द वेट. आनी एक म्हत्वाची म्हाका गजाल हें करपाक जाय की आमी जेन्ना फिल्मां करता आतां आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प जाय पडटा सो गव्हर्मेंटाचेर बी कितें म्हणपाक फाटीं फुडें जाता पळय हांगासर गव्हर्मेंटाची तासनपट्टी ना. पॉलिटिशियन ते कोणूय आसूं खंयची पार्टी आसूं जाचे कडेन सत्ता आसा पळय ताचे कडेन थोडे अधिकार आसता ते अधिकाराची जाणीव तांकां करून दिवपाची आसता जेन्ना सत्ता चलयता तेका. आयज मॉलेस्टेशन म्हणुया खून म्हणुया दरोडे म्हणुया कितें कितें जाता पळय हाची जाप तांकां विचारपाक जाय. थोडे जाण पेपरांतल्यान विचारता आमी ती फिल्मांतल्यान विचारल्या आनी सांगलां तांकां की ह्यो गजाली चलता ह्यो गजाली बंद जावपाक जाय आनी ह्यो कॉमन मनशाच्यो डिफिकल्टीज आसा आनी ह्यो एक्झॅक्टली जॉयविनान हें घातल्या हाजेर नदर दवरल्या. सो हे सॉंग्स आसा हातूर तुमच्या भितर कोणी डान्स बीन केला. आमी चौगांनी केला. फर्स्ट ऑफ ऑल हे हिरो हिरोईन फिल्म न्ही हे डिफरंट सब्जेक्ट फिल्म आनी सगळे ऑडियन्साक समथींग न्यू पळोवपाक मेळटलें. मजा म्हणजे आमी नॉन डान्सर पूण तरी आसतना बेस्ट डान्स केला. प्लीज टॉक अबाउट युअर सेल्फ प्लीज टॉक अबाउट युअर सेल्फ आय एम अ गुड डान्सर आय एम अ गुड डान्सर प्लीज टॉक आय फॉर गुड युअर डान्सर म्हजो डान्स तुमी फिल्मान पळयतले. वाव नॉन डान्सर्स बट अ गुड डान्सर. सेल्फ. नॉन गुड डान्सर सोडून सोनम अ गुड डान्सर व्हेरी गुड डान्सर अ गुड डान्सर आणि व्हेरी गुड डान्सर. आतां कळटलें न्हू फिल्म पळयते कळटलें आमी कितले बरें. एटलीस्ट दे कम नो प्लीज. ओके सोनम तुका सगळ्यात चड त्रास कोण करतालो सेटार. आय थिंक द क्वेश्चन इज रॉंग. तू सगळ्यांत चड त्रास कोणाक करताले सेटाचेर. ओके सो सगळ्यांक विचारता सगळ्यांत चड त्रास तुमच्या भितर कोणाक करताले सोनम. ऑल आर माय फेवरेट सगळ्यांक इक्वल त्रास केला. वन थिंग आय लायक अबाउट हर ताजे ओपिनियन ते स्ट्रेस करताले येस दीस इज आनी बायलांचें तें आसपाक जाय की भितरूच दवरून रावपाक जाय इट हॅज टू कम आउट देन ओन्ली वी आमी दादले सजमतले शी इज टू डू दॅट. आमी प्रत्येक फावटी म्हणटा आनी बायलेन उलोवपाक जाय ही बायल उलयत आसा कमी कर ही बायल भरपूर उलयल्या. मागीर कितें जालें इतलें जालें सांगचें पडलें मातशें कमी कर. एडिट टीम आर यू लिसनिंग. सोनमाचे कितले व्ह्यूज आहा तुझ्या बद्दल सगळे. सी मैं एनवायरनमेंट बनाती हूँ आई क्रिएट दैट करिश्मा अराउंड मी. ओके लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन्स. हांव सुरू करता राजदीप भाई कडल्यान. राजदीप भाई तुमच्या लायफान लायक किडनॅपिंगचेर थोडे कितें गजाली आसा आनी तुमी कांय हिंटूय दिली आमकां की कित्या बद्दल आसूं शकता मुवी की जे ब्युरोक्रेट्स आसा तांच्यानी सुद्दां काम करप भरपूर गरजेचें आनी तें सारकें करप. एक क्वेश्चन तुमकां विचारपाक सोदतलो प्रत्येक जाणांक तुमी चिंता दितले म्हणसर हांव पयलीं राजदीप भाईक विचारता तुमच्या लायफान खंयच्या मनशाक किडनॅप करपाचो जालो जाल्यार तूं रियल लायफान कोणाक किडनॅप करपाक सोदतलो आनी कित्याक. आतां एट प्रेझेंट जाल्यार सद्याक गरज आसा फिल्म आमची हें जावपाची फिल्मांक हेल्प जाय. जो गोंयान फिल्म जावचे न्हू म्हणून प्रयत्न करता पळय ताका पयलीं किडनॅप करुया आनी ताका हे जाल्यार हायपोथेटिकली म्हणजे कोण तरी बाबा आसतलो अशें पूण तुमच्या लायफान कोण तरी असो आसा जाका तूं किडनॅप करपाक सोदता. ना रे म्हाका गरज पडूना किडनॅप करपाची.
ही मागीर टिचर आशिल्ली सो हांव खूब ल्हान आसतना हांवें त्या टिचरीक शाळेनूच म्हाका मारता म्हणून गाळी मारली खंयची गाळी काय त्यो गाळी सेन्सर आमकां परत censor करचें पडटलें. असले थोडे टिचर आशिल्ले पळय न्हू तो टिचर आशिल्लो पळय ताका हांव किडनॅप म्हणजे हांव म्हाज्या हातीन आशिल्लो ताका किडनॅप करतालो कारण म्हणजे खूब फावटी न्हू टिचर्स बरे आसना जाल्यार मागीर शिक्षणाक हे इंट्रस्ट उरना पळय तसो तो म्हजो टिचर आनी तुजी डिमांड कितें आसतलें किडनॅप करून डिमांड कितें आसतलें डिमांड एका खंयच्या तरी दुसऱ्या शाळेन घाला म्हणजे आनी कोणाक कोणाक कोणी त्रास पण आमकां माय शुड ओनली द्या स्कूल सफर लेट द एरिया सफर सगळ्यांकूच पडो ती त्रास सनम तुज्या लायफान तूं कोणाक किडनॅप करतलें दोज रिलेटिव असता पळय एक असणार आहे बिकॉज नमुने कहा तो नमुने ही आता नमुना नहीं आता है हे याद धर एक असो असतोच ना माझ्या लायफान तर डेफिनेटली एक असो असतो ना हुम आय वॉन्ट टू किडनॅप आय वॉन्ट टू किडनॅप दोज कायंड ऑफ पीपल हू डोंट वॉच कोंकणी मुवीज पूण एडवायस दिवपाक फुडें तुमी न्ही ताका घेवंक जाय आसलो तो सीन तुवें तो ट्रेलर केला पळय तूं अशें कित्याक उबें आसा तूं आनी सगळ्यांक फनियस्ट थिंग तूं बॉम्बे कित्याक शिफ्ट जायना हे जे टिप्पणी दिवपी आसा पळय आय वॉन्ट टू किडनॅप देम शो देम वॉट एफर्ट्स एक्चुली वी टेक आणि वी म्हणजे नॉट ओनली एक्टर्स बट द साऊंड पीपल द मेकअप दादा द डिरेक्शन टीम द प्री अँड पोस्ट प्रोडक्शन टीम हे सगळ्यांक ताका दाखोवन आनी ताका मागीर म्हणटलें एक तरी आतां मुवी प्रोड्यूस कर हिरोईन मात म्हाकाच घे त्या पिक्चरान प्रिन्स सर कमिंग टू यू तुमच्या लायफान तुमी कोणाक किडनॅप करपाक सोदता स्वताक ही डजंट हॅव टायम फॉर हिमसेल्फ आनी डिमांड कितें आसतलो तुमचो स्वताक कितलो म्हूण काम करतलो हॉलिडे कितलो म्हूण काम करतलो वर्साच्या 12 म्हयने काम सो आय वूड किडनॅप माय सेल्फ आनी म्हणटलो अरे बाबा मातशें रेस्ट तरी घे मरे रेस्ट घेवपाक सकाळच्या 5 उठ्ठा रेडिओर येता रेडिओर सावन शुटिंगाक धांवता शुटिंगाक सावन तियात्राक वयता तियात्राक सावन परतो शुटिंगाक धांवता सो आय वूड से मातसो ब्रेक लाय डिमांड कितें आसता नाका पूण त्या खातीर तुमी ताजे उरता तितलेच खातीर डिमांड काय ना डिमांड इतलोच गेटिंग रेस्ट न्हू येस डिमांड इतलोच की मातशें रेस्ट घेवन आनी कितें बरें चिंतपाचें कित्याक तकलेकूय मातशी शांती बट आफ्टर रेस्ट परत पाचांक लास्ट टायम रेडिओचेर तुम्ही रेस्ट केन्ना घेतिल्लो लास्ट टायम तुम्ही रेस्ट केन्ना घेतिल्लो म्हणजे किडनॅप जाता केन्ना केल्लो म्हाका यादूच ना रेस्ट केन्ना घेतलें क्या बात आहे स्टील एव्हरग्रीन एक्टर फ्रॉम हांव सदांच म्हणटा लोकांक दिसाक 24 वरां आसा म्हजे कडेन 25 वरां आसा केविन म्हाका एक सांग तुज्या लायफान तूं कोणाक किडनॅप करतलो पिक्चर पळोवपाक कोण पासीस मागता पळय ताका किडनॅप करपाचें तांकां डेफिनेटली करपाकूच जाय किडनॅप करपाचें आनी या टिकेट काडून पळोवया म्हणपाचें डिमांड समजपाचो तांकां बाबा टिकेट काडून पळोवया ती फक्त हेच फिल्म न्ही पूण कोंकणी खंयची pass movie? मागून या पळोवची न्ही आनी ह्या वर्सा 9 पिक्चरां येवपाची आहात दीस इयर कोंकणी फिल्म सो ऑल ऑफ यू बाय द टिकेट्स एंड कम एवरीथींग इज परफेक्शन टेक्निकल टीम टेक्निकलिटी मागीर VFX इफेक्ट्स मागीर आमचो सिनेमॅटोग्राफर विली रॉकी ते म्हणजे एवरीथींग इज प्रोफेशनल हातूंत तुका कांय अशें दिसचें ना हें ना सारकें ना अशें ना सो म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या ऑडियन्सा खातीर एक बरी मेजवानी आसा जॉयविनान जे फिल्म डिरेक्ट केल्लें आसा 7 days हे रोखडेच तुमच्या मुखार येवपाचें आसा तुमच्या लागच्या थिएटरांनी पळोवपाक मेळटलें और जे रवींद्र भवन आसा तातूंत सुद्दां सगळे डेट्स आमच्या प्रुडंटाचेर तुमकां मेळटल्यो पूण हे फिल्मान कितें कितें आसा हे ट्रेलरांतल्यान तुमकां पळोवपाक मेळटलें लेट्स वॉच द ट्रेलर आमी कॉमन मनीस रे आमकां दिसता सरकार येता पळय तो आमचें बरें करतलो थंयचेच सरकार कोणाचें कल्याण करपाक येवना फक्त आपलें बरें करपाक सिस्टमान रावन सिस्टम कसो चेंज करपाक जाता पळय दाखोवया गुना अरे किती झालं रे आगो मिनिस्टर चोर गुंडा जायत पूण आमकां आदार दितलो समाज सुदरायतलो पूण लोक सदांच फटवता
आता सिस्टम चेंज करपाचो वेळ आला. आता हो सिस्टम चेंज करपाचो वेळ आला. किडनॅप केलो. ओके वेलकम बॅक. हो ट्रेलर तुमकां नक्की आवडला आसतलो. खूप मजा येयली आसतली ट्रेलर पळोवन. बट कांय क्वेश्चन्स थोडे आसा म्हाजे कडेन. ह्या फिल्माची शूटिंग पूर्ण गोंयांत जाल्लेली आसा. येस, खंयच्या प्लेसींचेर जाल्लेली? ऑल ओव्हर गोवा. ऑल ओव्हर गोवा. ओके सो सगळ्यान क्रेजियस्ट मुवमेंट जो तुमकां याद जाता शूटिंगेच्या टायमार? आमचे सॉंग म्हाका याद जाता, रेल्वे स्टेशना कडेन खंय तरी आशिल्लो. कितें जालें? सावथाक खंय आमचे सॉंग तरी ते मजा हांव एकामेका पळोवपाचे स्टेप्स बी कशे करता. ताणें रॉंग केलें जाल्यार आमी हांसो, आमी रॉंग केलें जाल्यार ताणें हांसो. हो डान्स जाता की मागीर आमी सोंसपाक पडटा न्ही. तुमी सोंसपाक जाले ते मास्टर ऑफ डान्सर ताजे एक चल्ला. तूं सगळ्यांक कोरियोग्राफ करता? ना रे बाबा, ते वी ऑल हॅव डन इक्वल हार्डवर्क. ताका सांगल्यार तूं स्वताचोच कोरियोग्राफर. हांव स्वताच कितें तरी चालू असले माझे. दे गेव अप ऑन मी ड्युरिंग द डान्स. ते लायक तूं कर, तुका जाय ते. ते शूट हेंवूय शूट जाल्लें एका गॅरेजीन आशिल्लो तो शूट. गॅरेजीन डान्स केला आमी. सो हाज्या पयलीं तुमकां कितें वर्कशॉप बीन तशें कांय नाशिल्लें डान्सात? ना. तुम्ही ऐकू ना एव्हरीथिंग इज प्रोफेशनल इन द मूवी. ओके तुमी एकामेकडे बोट दाखोवपाक शकता. सगळ्यात चड सेटार खातालो कोण? च्या येयली की ना बटाट वडे येयले पयलीं ते येदनाच पोटार हात घेवन येताले. रमेश दिसाक कितले बटाटवडे? दिसाक कितले? आय डोंट ईट वेज फूड. कोणाचे कितें आयकता? हांव वेज खाता. सगळे जाण तुजे कडेन बोट दाखयता. म्हाका बिर्याणी येताली. बिर्याणी कोण खातालो मॅक्झिमम? म्हाका बिर्याणी पळय येताली. आमी कितें हाडटा तें खाताले, हाजो डिमांड आसता. आमचे कशें जातालें? बिर्याणीच जाय. आय एम द ओनली हिरोईन इन द मूवी एज इट स्टार्टेड. आमची So काय- मातशे लाड. आनी आमी हिरो न्हू सगळे. सेटर कशें आसा, काम जालें की आमचें पोट भरतालें. आमची बिर्याणी अर्दी उरताली. हाजें कितें? अर्दी दवरताले. ती बिर्याणी नाच जाताली. कितले जाणांची बिर्याणी खाल्ली? उरता त्यो. खरें सांग, आयज सगळ्यांक कळ्ळो न्ही की रातची पयली बिर्याणी तुमी खाल्ल्या. सराक खबर आसा. म्हणजे म्हाका विश्वास नाशिल्लो की ताका वेगळी, ताका म्हज्याकून कमी बरी हाडल्या काय. सो आय वॉज टेस्टिंग द फूड. म्हणजे सगळ्यांक इक्वली बरी बिर्याणी मेळूंक जाय. या आनी क्वॉन्टिटी पळयताले ते, कोणाक चड आसा कोणाक थोडी. भलाई का जमाना नाही रहा. फिल्म सेटार आमी कमी लोक आसताले पूण मजा येता. ओके सेटार सगळ्यान लेट कोण येवप? ओके. लेट केन्ना Even my director will say who is to come early. On time. On time बाबा. Complaints दिवप ना. आमचे Director. Director. केन्ना आमकां फोन करून केन्ना फोन करून आमी पावले थंय. पावले म्हणजे shooting येता आयजूच? 5 मिनटांनी आपण पावलो. Shooting आयजूच? 5 मिनटांनी पावलो. खंय आसो पूण 5 मिनटांनी पावलो. आतां सुद्दां म्हाका 3:30 टायमींग दिल्लो. हांवें 3:39 कितें फोन केलो. 5 मिनटांनी पावलो. म्हाका तेच सांगले. तरी बरें 5 मिनटांनी 7 मिनटांनी म्हणूंक ना 7. मागीर ताका 7 खून माफ आसपाचे. ओके एक सीन आशिल्लो तुमच्या ट्रेलरान हांवें पळयला तो तुमी चौगी जाण एटिट्यूडान चलोवन येता सारके. एक एटिट्यूड आसा, फाटल्यान गाडयो आनी बॉम्ब. दॅट वॉज द बेस्ट सीन आय थिंक सो. आमी चलत येयल्ले. फाटल्यान गाडयो बी तेणें मागीर आपले दॅट इज हिज ना, टॅलेंट. दॅट इज हिज ना, हार्डवर्क. बट ताच्या पयलीं चेस आसा गाडयेची, ती खरी केल्या आमी. हांवें ड्रायव्ह केला आनी आमचो सालकर हाणें ड्रायव्ह केला. That attitude म्हणटा पळय तूं, ती to the VFX common ना. man's face after Victory. after victory, after his pain is heard. जायते जाणांनी जो ट्रेलर पळयलो आनी सीन पळयलो म्हाका जायते जाणांनी सांगलां बरी दिसता म्हणून ते सीन. आनी ते दॅट तुमचे दॅट एडिटींग केलां, द वॉक येयला, इट इज गुड. Even the poster is nice. गोंयांत पयले फिल्म आसताले जे फायटिंगेच्या दृश्टींतल्यान किंवा बाकीचे एक्शन मुवी जी म्हणटा जी ह्या लेवलार वयली. आमी सकाळचे 6:30 घेवन धांवताले पणजेन ते गल्लेरी. ते हेका मारपाक
टीचर आसा पळय ताका मारपाक एक सीन आहा पळय सकाळच्या 5:30 लोक उठून पळयता सकाळी फुडें कोण धांवता काय म्हणून हांव- आनी आमच्या फाटल्यान कुत्रे लागले हांव हांगा बिर्ला झोपडपट्टेन धांवलो ताका धरपाक एकट्याक असो धांवत धांवत ते लोकांक खबर ना कितें चल्लां तें आनी आमी सांगूंकूय ना कित्याक आमकां दॅट नॅचरल एक्सप्रेशन जाय आसलें सो येस गोंयचे एक अशे मुवी जे आमकां सगळ्यांक आवडटले एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट तातूंत फायट डान्स म्युजीक लाफ्टर रोमॅन्स एवरीथींग इन वन मुवी जेंकां खंयचेय जनर आवडटा मुवीचे ते ह्या मुवीक येवपाक शकता एट लास्ट आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आसतना एक मेसेज तांची आमच्या गोंयकारां खातीर जावपाकूच जाय प्रदीप भाई तुमचे कडल्यान सुरू करता आमच्या ह्या मुवीक येवपा खातीर किंवा मुवी कडेन थिएटरांनी पावपा खातीर लोकांक एक मेसेज तुमची कितें आसता इतलेंच म्हणटा हांव हो मुवी गोंयकारांचो गोंयकारांनी गोंयकारा खातीर तयार केल्लो उपकार करून पास सोदूं नाका पूण थिएटराची तिकेट काड आनी फिल्म करा तुमी जर एक फावट फिल्म पळयलें जाल्यार प्रोत्साहन मेळटलें तुमच्या खातीर नवी फिल्मां येवपाचें उपकार करून हो फिल्म न चुकता पळया कारण तुमचो फिल्म तुमच्या प्रश्नाचो फिल्म बरोबर सोनम तुजी मेसेज कितें आसा I have a different view. I am not going to request anybody because हांवूय गोंयकार आणि we are all one in the end of the day. So if you all really want की आमचे इंडस्ट्री आमचे जे आर्टिस्ट आसा ते खंय तरी फुडें सरचे if you all want to see us in a different better position then please तुम्ही या watch the movie help us to be a part of the fraternity आमचे करियरूय फुडें दुखला पिक्चर फुडें दुखला support us in a way that don't pity us and come for the movie come in the think of enjoying the movie and I am sure you all will enjoy the movie प्रिन्स सर येस हें फिल्म गोंयकारांनी केलां पूण हें गोंयकारांकूच पळोवपाचें अशें न्हू हें कोणेंय पळोवपाक जाता जाका लँग्वेज पासून सजमना कित्याक दीस फिल्म इज मेड वीथ हार्ट अँड लव म्हणजे जातून कितें चलता तें सगळ्याच्या लायफान घडटा तो हें आमचे गोंयकारांनूच पळोवपाचें अशें म्हणून ना आनी कित्याक लोक आतां फिल्माक येवपाक लागला आतां थिएटरांनी फिल्मां येतात आनी लोक येवपाक लागला एकदम कशी तुमी येतात म्हणून हेच भाशेन येयात आनीक गर्दी करात सो दॅट आमचे पयशे बेगीनूच रिकवर जाले आमचे रोखडेच मे बी 7 days पार्ट 2 घोडे येवंक शकता 7 days then 14 days so Kevin तुजी मेसेज येस म्हाका मेसेज खूब येता की DVD केन्ना अवेलेबल जाता पिक्चराची दॅट इज कितें म्हणटलो हांव सो लोक पासीस मागता बरे DVD मागता बट हांव म्हणटा की लोकांक वेन्यूज खबर आसूंक जाय ESG एक वेन्यू आसा रवींद्र भवन मारगांव कला अकॅडमी हांगासर पिक्चरां दाखयता इफी थिंगाच जाता आनी लोक पिक्चरां पळयता सो ही ऑडियन्सा खातीर येयात आनी पिक्चरां पळयात कोंकणी पिक्चरां ह्या फावटी खुबशीं कोंकणी पिक्चरां येवपाची आसा सो आय रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम अँड वॉच द मुवी क्या बात आहे सो ह्या मुवीन हांव तरी ना पूण म्हाज्या बायक जी आसा पूण म्हाजी बायक आसा ह्या मुवीन आनी बायक आसा कशी म्हाजी बायक आसा ताजे आमी नाल फोडटा मागीर मूवी रिलीज जाले काय ते काम करया मरे एक प्रायज दवरया मरे ते बायकेचो नंबर खंयचो तो सांगचो आमच्या ऑडियन्स येस बायकेचो पूण गाडयेचो नंबर दे ना आणि प्राइस ती बायको नाका आसूं मुवी घेयात मुवी घेयात तुम्ही पळयात मुवी खूप बरें मुवी आसा अँड प्लीज म्हाज्या बायकान कितली बरी एक्टिंग केल्या ती पळयात आनी नक्की म्हाका कळयात थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू राजदीप थँक्यू सोनम थँक्यू प्रिन्स थँक्यू केविन देव बरें करूं तुमचे आनी खरेंच तुमची मुवी खूब बरें फुडें वयतले आनी खूब बरे पयसो कमयतले अरावंड 50 crores क्रॉस करपाक जाय सो लेट्स सी कितलो प्रीमियर शो तो 7 days आणि समज 50 करोडच्यान कमी आयले जाल्यार वी नो होम टू टार्गेट यस बट आनी चड आयले जाल्यार म्हाका ह्या फावटी जॉयविन ट्रीट दितलो म्हणजे कितले येता दितले आमचे 7 daysचो प्रीमियर शो ऑन 6th of June सांजेच्या 7:30 वरांचेर रवींद्र भवन मारगांव आनी हाका खास येता आमचो बॉलिवूडांतलो आनंद चौक सो ताकाय मेळपाक तुमकां एक संदी मेळटली क्या बात आहे सो थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू फॉर टॉकिंग विथ अस थँक्यू